फिशरीज खात्यांत एक्वाकल्चर सुरू करता। फिशरीज मंत्र्यान सापोली धरणाचे रिझर्वॉयर केज कल्चराचें उक्तावण केलें। हो प्रयोग बऱ्यापैकी यशस्वी दिसता। 5 धरणांनी अशें नुस्तें पोसपाचे प्रकल्प सुरू करपाचो विचार चल्ला। खात्यान रोखडेंच नुस्तेकाराच्यो अडचणी समजूंक फिशरमॅन डायलॉग सुरू करपाचें आसा। बुल ट्रॉलिंग आनी LED नुस्तेमारीक मान्यताय आसची ना म्हूण पालयेकारान स्पश्ट केलां। पण हो प्रोजेक्ट ओवरऑल सक्सेसफुल आसा तुमच्या कामांत? सक्सेसफुल आसा। आनी एक्सपान्शन बी कितें आसा हांगा? आतां पळयता आमी कितकें हें जालां तें, त्या दृश्टीन आमी आनीक दुसरें नुस्तें थंय घालपाचें काय कितें बऱ्या तरेचें नुस्तें समजा चणक आसा किंवा आनीक दुसरें आसा तें जर आमकां सुटसुटीत आनी योग्य अशें दिसता म्हणजे फुडें वचून बरें जर जातलें पीक जाल्यार आमकां घालपाक कांय हरकत ना। पण जर तें जायना जाल्यार आमकां थंय घालूंक मेळचें। आमी आतां 5 धरणाचेर रोवपाचें ठरयिल्लें आसा, एक्वाकल्चर करपाचें ठरयिल्लें आसा। आनी अपार्ट फ्रॉम डॅम बाकीचे कडेन बी खंय प्रोजेक्ट दुसरे कडेन? ना अजून एकच चापोली धरणाचेरच आमी पळोवप। हे सादारण 100 टनाच्या वयर मेळटलें आमकां। 120 असो आमचो अंदाज आसा, 100-120 अशें। आनी आमचो खर्च भरून येतलो। खर्चाक कांय पळोवपाचें ना, पण एक आमी पळोवपाक म्हणून तें कल्चर घाल्लें की कशें तें येता पळय तें। आनी फुडें फ्युचराच्या दृश्टीन फुडें अशें जें आमी करूं शकता काय कितें हें पळोवपाक आमी तें केल्लें। पण हांगा आमकां रिस्पॉन्स बरो आयिल्लो आसा म्हणून आमी फुडें पळयतले। आनी सुत्रां सांगता ते प्रमाण नुस्तेमारी खातें रोखडेंच नुस्तेकारांच्यो अडचणी समजूंक फिशरमॅन डायलॉग सुरू करपाचें आसा। बुल ट्रॉलिंग आनी LED नुस्तेमारीक मान्यताय आसची ना म्हणूनय पालयेकारान स्पश्ट केला। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। म्हापशें नगरपालिकेच्या बाजारांत प्लास्टीक वापरतले जाल्यार दर म्हयन्याक नगरपालिकेक खंय 4,800 रुपया भरचे पडटले। म्हापशेंचे नगराध्यक्षान जाहीर केलां। नगरपालिकेची बसका जाली। मार्केटाचे भितरले रस्ते हॉटमिक्स करपाचे, पंचायतीचो कोयर उखलपाचो ना, हँडकार्डवाल्यांचे रजिस्ट्रेशन करपाचे निर्णय बसकेंत जाल्यात। सो 4,800 पर मंथ जेका समज जर प्लास्टीक विकपाक जाय म्हणजे दिवपाक जाय, सर्व करपाक जाय कस्टमराक जाल्यार हे फी हांगासर येवन रजिस्टर करपाची भरची पडटली। सो एक्चुअली the government has taken this initiative to discourage this plastic from the municipal jurisdiction. कमी ते जावचे म्हणून। आणि एक आम्ही रेजोल्यूशन घेतला ब्युटिफिकेशन ऑफ MDR रोड फ्रॉम कोर्ट जंक्शन टू बँक ऑफ इंडिया। 2-3 डिसिजन अशी घेतल्या की मार्केटात इंटरनल रोड हा पळय आमचे मार्केट रोड ते आम्ही सगळे हॉटमिक्स करचे। तसेच आमची गार्बेज जी भायली गार्बेज येता आउटसायड म्युनिसिपल ज्युरिडिक्शनाची म्हणजे पंचायतीची ती आमी घेवपाची न्हू आनी तेजे स्ट्रॉंग मेजर्स घेवचे। एकता नगर एंड हावजिंग बोर्डान आमी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करतात आमचे अजून। पण हेजेर लक्ष दवरपा खातीर आमी एक इनिशिएटीव घेतला की सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आहा तांकां आमी ह्या अवेरनेस हितून इन्वॉल्व करचे। हँडकार्डाक आमी एक नोटीस इश्यू केल्या म्हणजे जनरल पब्लीक नोटीस घातल्या पेपरार। आनी आमचे कडेन तशें पळोवंक गेल्यार 150-60 सुमार गाड्या रजिस्टर्ड आहा, पण ते रिन्यू जायना आनी आमकां कोण फी भरिना, रिन्यू ना। आनी आमचे कडेन त्या गाड्यांचेर कितें एक्झॅक्ट बिजनेस करता त्यातले ट्रेड कितें जाता लायसन्स तशें लायसन्स आमी इश्यू करूंक ना। सो आमी तांकां एक पब्लीक नोटीस दिल्या की तुमी जावन या आनी आमकां दाखयात, ना जाल्यार आमी सगळे रिकवर करतले। 2006 चे अधिसुचोवणे खाला पर्यावरण दाखलो मेळिल्ल्या मायनिंग कंपन्यांक मायनिंगाक कन्सेंट दिवपाचें प्रदूषण नियंत्रण मंडळान थारायलां। अशे 19 कंपन्यांतल्या 7 370च्या मायनिंग कंपन्यांक कन्सेंट मेळटलो। मात प्रदूषणाच्या फाटभुंयेर ह्या 7 कंपन्यांक मीन एक्सट्रॅक्शन कॅपॅसिटी कमी करपाची शिफारस प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मायन्स खात्याक करपाचो आसा। गिव एक ब्रेक।